सांगेचे काँग्रेसीचे फुडारी अभिजीत देसाई हांणी आम आदमी पक्षात प्रवेश घेतलो। आप पक्षाचो विस्तार प्रत्येक कडेन चालू आसा। आमचो पक्ष लोकांक जोडटा हांगा फामिली राज्य ना म्हण आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक राहुल मांब्रे उलयला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आमच्या पक्षात प्रवेश जाता बाब अभिजीत देसाई आणि फुडें बशिल्ली आसा बाय गौरीशा गांवकर, ती एक्स सरपंच वाडे कुर्डी पंचायत तशेंच 3 टाइम पंच मेंबर जाल्ली आसा। आमच्या पक्षाचो विस्तार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी चालू आसा। प्रत्येक वाड्यार म्हणा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत जावं ते म्युनिसिपालिटी एरियात सुद्धा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीचो वाड जायत आसा आणि नवे नवे लोक आमच्या पक्षान जोडटात। तुम्ही पयला आसतलो आमचो भर हांगा फॅमिली राजचेर ना। बाकीचे पक्ष बीजेपी बी फॅमिली राजचे उलयतात। आमचो पक्ष लोकांक जोडटा। प्रत्येक सोशल वर्कर जावं ते पंच मेंबर, सरपंच हे आमच्या पक्षान आता जॉईन जायत आसा आणि सगळ्या लोकांक आता कळून जाल्लें आसा की आम आदमी पक्ष हो एकच विकल्प आसा। काँग्रेस आणि बीजेपीचे जे गव्हर्नर असले वाट तेंची इतली वर्सांची ताका बदल हाडपाक फक्त आम आदमी हो पर्याय आसा। आज म्हाका खोस भोगता की आज बाब अभिजीत देसाई आमच्या पक्षान जोडटा। तांच्या खरें म्हणल्यार परिचय करपाची गरज ना, हे सगळे गोंयांत ताका वळखत आसा, ताचें काम वळखत आसा। पयलीं म्हणल्यार ते डेप्युटी सरपंच आसा नेत्रावळी पंचायतीचे, तशेंच ते कन्व्हिनर जावन आसा प्रदेश किसान काँग्रेस, हे ताणें काम ते केल्लें आसा, बऱ्यापैकी काम करत आसा नेत्रावळी पंचायतीन। बाब अभिजीत, तुझ्या स्वागत आसा पक्षान। आम्ही स्टाफ घालून तुझे रितसर फॉर्मली प्रवेश करता पक्षान आणि आमकां सांग्यार मोठी बळकळ येतली सगळ्यांच्या फुडारी बरोबर। तशेंच अभिजीत वांगडा आज जॉइन जाता बाब प्रकाश भगत, हे जावन आसा पंच मेंबर नेत्रावळी पंचायतीचे, तशेंच युथ प्रेसिडेंट सांग्यान काँग्रेस ब्लॉक। बाब प्रकाश, तुजो येवकार आसा पार्टी। थँक यू। तसेच पंच मेंबर संतोष नाईक नेत्रावळी पंचायतीचे, तांचे स्वागत आसा आमच्या पक्षान। त्याच बरोबर बाब विठ्ठल गांवकर, हे सेकंड टाइम पंच मेंबर नेत्रावळी पंचायतीचे, तांचे स्वागत आसा। पक्षाबद्दल कितें बरें दिसलें म्हणलें की कित्याक आमी फाटीं पयलें की जेन्ना आपाचें पयलें सरकार दिल्ली जालें तेज्या पयलीं बीजेपीचें सरकार आसलें थंय आनी जे कमिटमेंट आप सरकारान दिल्ले ते सगळे फुलफील केले आसा, ते सगळ्यांक खबर आसा। आनी आज म्हाकाय आशा आसा की जे कमिटमेंट हांगा गोंयाक दिल्ले आसा ते कमिटमेंट फुलफील जातले गव्हर्मेंट जातले, ही म्हाका इल्ली आशा आसा। कित्याक पळोवपाक गेल्यार भाजपचें सरकार सगळ्यांत पयलें आसा की सगळ्यो ज्यो वस्तू आसा, ज्यो नेसेसरी कॉमोडिटी आहा, त्यो सगळ्यो वाडलेल्यो आसा आनी त्या वाडलेल्या कारणान लोकांचेर खूब पेस पडलो आसा। लोकांक चिंतपाक पडला की इन्कम तेंचें कमी जाला पूण तेंचो एक्सपेंडिचर वाडलेलो आसा आनी तितून तेचो जॉबूय बी गेल्लो आसा कोविडा लागून। म्हणटकच अशें आहा की ज्या सरकार आसा त्या सरकारान लोकां खातीर काम करपाक जाय आसलें।